म्युन्सिपाल्टी कडेन उजो लागला ट्रान्सफॉर्मराक. आमी तुरंत गाडयेन टर्न आउट केलो. वाटेर आमकां मातशें ऑब्स्ट्रक्शन जालें कारण ह्या टायमार गर्दी आसता तुमी जाणां. ते सायड घेत आमी हांगा पावले. हे पावले पळयता जाल्यार वायरी जळटात. ते वायरी थोडे तुटून पडलेले आसले. थंयसर आमी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक इन्फॉर्म करपाक लायले. तर तेंचे स्टाफ ऑलरेडी थंयसर आसलो पयलो इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचो. सो तांकां विचारलें आमी शटडावन केला काय ना काय म्हणून. तेणी ओके म्हणलें शटडावन केला. सो आमी तुरंत फायर फायटींग स्टार्ट केली आनी तो उजो पालयलो. तो कितें लागलो उजो ते? उजो तांकां आमी विचारलें फ्रंट जो आमचो रिस्पॉन्डर आसलो पळय ताका आमी विचारलें तो म्हणटा हांगा कोण तरी सकयल तेच्या पोंदान उजो घालता. सदांच कोण तरी घालता थंय. तो कोण तो आमकां खबर ना. तो उजो घातल्या कारणान तो उजो पेटत वयर गेलो. वायरीक पेटोवन ती वायर पेटत वयर गेली. तरी तेंच्या लोकांनी थंयसर रेंव देगे घालची पडली. तेणी मारून ते उजो पालोवपाचो प्रयत्न केलो. सो तेंचे बी बरे असोच तेंच्यांनी प्रयत्न करून तो उजो पालोवपाचो प्रयत्न केलो. कितल्यांक जाले? सादारण आतांच आमी रोखडेच एक 2 मिनटां भितर आमी हांगा पावले. ते आमकां आमी तो टायम सुद्दां पळोवपाक रावले ना. आमी तो रनिंग कॉलर आयल्ल्या कारणान आमकां तुरंत गाडी टर्न आउट करची पडली. सो कितें इंजरी लुकसाण वगैरे केलं? ना लुकसाण तशें कांय ना. फक्त गव्हर्मेंट लुकसाण जाल्लें आहा. इलेक्ट्रीक वायरी जी आसा तांकां सगळें जळयलें आसा. एक गाडी थंय एक पार्क केल्ली आसली. त्या गाडयेचेर एक बारीक वायर तेंची पडलेली. ती वायर मागीर तेंचेर ओडून काडली. जाल्यार त्या गाडयेक डॅमेज जावपाक शकता.